आयज नोवेनाचो 6वो दीस। आयचो विशय आसा एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण। मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितान एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पालतालो। एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव बेश्टी सादी आनी पोलकी उतरां न्हय, पूण ती खरेपणी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घडलोली दिसतात। एकचार म्हणल्यार सामान्य वांटप वो सगल्यांक वांटेकार जावंक मेळटा। हातूंत भावपण भागेलीपण दिसून येता। भागीदार जावंक म्हणल्यार तुका आनी म्हाका सगल्यांक वांटो आसा। मिसांव म्हणल्यार मुखार सरप आनी धाडलोलो जावप। ती वाट कशी ती ताकूंक आमकां सगल्यांक खेरीत आपोवणें आसा। आमकांच विसरून आमी आमचे इगोर्जे भायर सरून आमच्यो चाली आमच्यो फुटी आनी वेगळोचाराची वागणूक, आमच्यो बोडायो आनी जबरदस्त्यो, द्वेस आनी हिंसा नपयत करूंक वावरूंक जाय। मानेवंत आग्नेल पिलाचे संस्थेच्या वांगड्यां मदें समुदायिक जिवीत जियेलो आनी सगल्यांक एक नमुनो जालो। मिशनरी पाद्री जावन ताणें बागेलीपणाच्या मनान आनी आपल्या लोकांच्या बागेलीपणान सेवा केली। तो आपल्या कार्याक लागलोलो जावन प्रेरणीक शेरमाव करपी, खुमसारां आयकुपी आनी आत्मीक मार्गदर्शन दिवपी जावन सगल्यांची सेवा केली। ह्या सगल्या आपल्या सेवेच्या कामान तो देवाची खुशी करूंक वावुरलो। येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात। बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं। तुमचे सवे आसूं। आयज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो 6वो दीस। आयचो विशय मानेवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण फिकिरीन पाळपी। आमच्या समाजांत कितल्योय फुटी आनी वेगळोचार आसुनूय कसलीच भिरांत दवरिनासतना पवित्र सोबेत आनी संवसारांत एकचार, मिसांव आनी सहभागिलीपण हाचो संवसार जावंक एकवटा खातीर वावरूंक आमकां आपयल्यात। हें कार्य आमी शार्ती पावोवंक देवाची कृपा मागुया। आयज दोर परगोटणेच्या वावरा खातीर वो मिसांवां खातीर भेटयलोल्या दिसा दोन परगोटणेच्या वावरांत दोर एका क्रिस्ती भावा भयणीन मिसळ जावंक आनी मिशनरी वावर नेटान फुडें वचूंक देवाची मोजत ह्या पवित्र मिसांत आमी मागुया।
म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, देवाच्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकचारान आनी मोगान आमी जिवंक ना, देखून आमचीं पातकां आमच्यो चुकी वळखून घेवया आनी कालतिकायेन देवाचें बोगसणें मागून इमिसाची भेट बापाक भेटोवंक तयार जावया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुरवंडारा सगल्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळोली आनी सोमेस्तांनी तारण जोडलोलें तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगल्या मनशांक शुभ वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांय लोली आनी तुज्या संस्काराच्या बोळान गोट केल्ली तुजी पोरजां मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावांनो भयणांनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारून पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन ती आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांचीं काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूम शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू
आपणा वरवीं देवान विदेशां मोदें केल्ल्या सगल्या खुणांची आनी विजमिताची खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, बाबा भयणानो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलेली विदेशां मदली एक पोरजा सुरवातेक थावन विचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हे प्रवाद्याचे उतरां प्रमाणे सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलेलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव गोरटांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगळीं मनशां सवेस्पराक सोडटलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलेलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांतान हें कुडीत केलां तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटूच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी आगवड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटून बोश्टायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय. पोजोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलेले मोनजातीचें मांस आनी रोगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समूर्त परगट करपी आदल्या काळार थावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हें. देवाचें बडोपकार. आमचो जबाब जातलो, सगल्या पोरसांक कळयात, देवाशी कौतीक विजविता. सगळीं म्हणोया, सगल्या पोरसांक कळयात, देवाची कौतीक विजविता. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितमी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात, देवाची कौतीक विजविता. परमेस्वराच्या मानाक गितां गायनांक घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात, देवाची कौतीक विजविता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात, ताची कौतीक विजविता. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात, दाविदाची कौतीक विजविता. परमेस्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताजी राजवट. जबाब, सगल्या पोरसांक कळयात, देवाची कौतीक विजविता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoe sarves parak, zoe zoe. Zoe sarves parak, zoe zoe. Zoe sarves parak, zoe sarves parak. Zoe sarves parak, zoe zoe. Jesu duży bai, rostona, duja babashi, amkavor. Zoe sarves parak, zoe zoe. Zoe sarves parak, zoe zoe. Zoe sarves parak, zoe sarves parak. Zoe sarves parak, zoe zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा परमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, जसो बापाक म्हजो मोग केला तसोच हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगात रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञाय सांबाळ्यात
आनी त्याच्या मोगात हांवें आसा. तशेंच तुमी म्हज्या आज्ञाय सांबाळसात जाल्यार म्हज्या मोगात रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबां भयणीनो, हो नोवेनाचो 6वो दीस आनी आमी एक बरो विशय घेतला आनी हो विशय आमच्या नियाळाक एकदमूच फायद्याचो. फाटल्या म्हयन्यांत ऑक्टोबराच्या रोमा शारांत एक व्हडली बसका जमात जाली. पाप सायब, बिस्म सायब आनी गृहस्थी भाव भयणां आनी आमी म्हणटाव हे जमातीक बिस्पांची परिशद, सिनड ऑफ बिशप्स, आनी तांणी ह्या 3 उतरांचेर, अजनादीक उतरांचेर भासाभास केली, नियाळ केलो आनी आमच्या मिसाच्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा ही 3 उतरां आमी विचून काडल्या. एकचार, मिसांव आनी सहभागेलीपण. आनी 3 उतरां आमी घेतल्या ती आमच्या मान्यावंत आग्नेल दे सोजा हाणें आपल्या जिवितान पाळल्या सगळे फिकेरीन अशें आमी म्हटलां. आतां एक उतर आमी नियाळटना ताचो अर्थ आमी घेवंक फावो. एकचार कोमुनियो. एकचार पयले सुवातेर देवा कडेन आनी हो एकचार देवा कडेन आमचो जावंक जाय एकदमूच भावार्थाचो, मागण्यांचो आनी सेवे चाकरेचो. मागण्यांतल्यान आनी आमच्या भावार्थांतल्यान देवा कडेन आमचे संबंद आमी तीर आनी घट करता. आनी आयचो शुभ वर्तमान आमकां हेंच सांगता, जेजूची शिकवण. जेजू म्हणटा, हांव आनी बाप एक. हांव बापा कडेन जियेता आनी बाप म्हजें सोबें जियेता. पळयात हो संबंद, पळयात हो एकवट, हो एकचार. आनी हो एकचार कसो घडोवन येता. जेजू म्हणटा, हांव बापाच्यो आज्ञा सगल्यो पाळटां. आनी अशें आमकां दोगांयकूय संतोश मेळटा आनी हो संतोश सुपूर्ण जाता. तेच परी जेजू आमकां शिरकायता, तुमी करा. तुमी म्हज्या मोगांत रावात, हांवूय तुमच्या मोगांत रावतलों. तुमी म्हज्या एकवटांत जियेयात आनी हांवूय तुमच्या एकवटांत जियेतलों. म्हणटकूच आमकां कितलो नेट मेळटा, आमकां कितलें बळ मेळटा आमी देवाचें राज परगट करूंक, देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक. आनी हें आमच्या मान्यावंत आग्नेल दे सोजा हाणें आपल्या जिवितान केलां. एक याज्ञीक कसो, एक मोटवाशी कसो. तो पयले सुवातेर तांबोन आसतना आपल्या जिवीत देवाक भेटयलें, जेजूक भेटयलें आनी ते मागण्यांतल्यान ताणें चडयलें आनी वाडयलें हो एकवट देवा आनी आपणा भितर. ब्लेसड साक्रमेंट हो पवित्र संस्कार, थंयसर तो वरांची वरां सारतालो, मागणें करतालो,
चुकोय नासलो आनी ताका जेजूचो मोग इतलो आसलो की ताका जेजूच्या काळजाच्या परबे दिसा ताचें मरण आयलें. तो इतलो मोग कोत्तालो जेजूचो, तो सेर्मांक सांगतना राशोलचे सेमिनारींत तो कोलॅप्स जालो आनी ताचो एकवट तातूंतल्यान ओदीक आमकां दिसून आयलो. कित्याक तो जेजूचो मोग कोत्तालो, ताका जेजू जाय आसलो आनी हें जेजूचें काळीज ताका ओडून व्हरता आनी हें जेजूचें काळीज ताका मोग दिता आनी हो मोग तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. देखूनच ताचें मिसांव हेंच जालें. तो कांय फिरगोजांनी भोंवलो. तो गेलो सिरोदा हे फिरगोजेंत, तो गेलो सांवर्डेंत गेलो, तो कुमटा गोंया भायर गेलो आनी तशेंच ताणें हो देवाचो मोग शिंपडायलो. आनी ह्या लोकां मोदेकोत तांचे भितर तो सदांच एकामेकाच्या सहकारान जियेलो. सहकार, सहभागेलीपण ताका तो आयकतालो. तांचे तो मानून घेतालो व्ह्यूज, ओपिनियन्स आनी तांकां बरो तो मार्ग दाखयतालो. जेजूच्या मार्गान चलोन जेजूचें जिवीत सुपूर्ण मेवपाक आनी तांचो संतोश एकदम कुशालकायेन भरलेलो जावपाक. देखूनच भाव भयणीनो, मानेवंत पाद्र आग्नेल आमकां एक देख, आमकां एक नामणो आयज तो आमकां हांगासर एकठांय जालोल्यांक आपयता. आमचो एकवट देवा कडेन आनी आमचो एकवट एकामेकांताय फळवंट करूंक. जर जेजून म्हटलां हांव दाक वेळ आनी तुमी फांटे जर तो दाक वेळींत आसा जाल्यार हे फांटे एकदम फुलता आनी फळां दिवंक पावता. तशेंच आमचें जिवीत जावंक पावतलें. बागेवन आमच्या मान्यावंत आग्नेल देसोज हाणें केलां तशें आमी करीत जाल्यार आमी एकदम फळवंट जातले आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या बऱ्या कोरन्यांनी. आनी हें मिसांव आमकां हातान घातलां, ताणें तें पाडलां, आमी तें फुडें व्हरोंक जाय. आनी हें सहभागेलीपण म्हणटा पळय तें भाव भयणीनो, पळयात पयल्या वाचपांत कितें जाता. थंयसर क्रिस्तांव आसले, विदेशी क्रिस्तांव आनी जुदेव क्रिस्तांव. जुदेवाच्या क्रिस्तांव मोदेकोत एक जोमो आसलो फारिजेवांचो. तांचे मोदेकोत तोणटो जालो, तांचे मोदेकोत केस्तांव जालीं. आनी पळयात कोण फुडें सरता पळय ते धर्मदूत, जाणटे, वडील, ते फुडें सोदता, एकामेकाक आयकता आनी हो तोणटो सुटावो ते करता. देखूनच हेंच जावंक जाय आमचें मन. हे विदेशी क्रिस्तांव म्हणटा पळय ते जेंटायल्स, तांकां देवाचें उतर पावलें. पेद्रू सांगता त्या सगल्यांक एकठांय जालोल्यांक आनी कशे भाशेन ताणें जिवीत बदल्लें, कशें ते भावार्थान जेजूशी आयले. आमकां एक देख नामणो, आमचेय मोदेकोत मिसअंडरस्टँडींग जाता, आमचेय मोदेकोत गैरसमज जाता. आमी तेन्ना बसून डायलॉग करून हें सहभागेलीपण अदीक परसळटलें भाव भयणीनो. तर ह्या आमच्या मान्यावंत पादाग्नेलाची देख आमी घेवया आनी ताच्या सांत कारणा पासत आमी एकठांय जाता मागोवंक ते बेगीन जाल्या पुरो म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यांत आमी मागुया. उबी रावया. भाव भयणीनो, एकूच फामील, एकूच कुटुंब कसो आमी हांगासर एकठांय जावन आमच्यो गरजो आतां बापा मुखार घालुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन एकचार, मिसांव आनी सहभागेलीपण पाळून आमचे पवित्र सोबेक बोलवण समुदाय करूंक उर्बेन वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया.
आयच्या दिसा आमी मान्यवंत आग्नेल आपल्या जिवितांत एकचार मिसांव आनी सौभागिलीपण फिकिरीन पालपी ह्या विशयाचेर नियाळ केला. ताचें जिवीत आमकां प्रेरणा दिवंक पावूंक आनी आमी एकचारान आनी सौभागिलीपणान दर परगटणेचो वावर उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे फिरगोचेंत आनी समुदायांत जियेतल्या भावार्थ्यां पासत आमी मागता. आपल्या जिवितांत तांणी क्रिस्ती भावार्थ्याची मुल्यां खुशे मनान आपणावंक आनी अर्थाबरीत क्रिस्ती जिविता वरवीं सामान्य बरेपणा खातीर वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री वो मोटवाशी जावं फुडें सरलोल्या सगल्या तरणाट्यांनी आपली आकारणी सुफळायेन करून भागिवंत याज्ञीक वो मोटवाशी आनी उर्बेवंत मिशनार ते जावंक बापा लागीं मागुया. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतलीं सोगलीं तशेंच कोश्ट त्रासांक वो पिडेक लागून निराशी जालोलीं आसात तांणी सर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जियोंक मान्यवंत आग्नेलाचे मोजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. भोव दयाल बाप्पा, ह्यो सगल्यो आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्या त्यो तूं मानून घे. आनी आमी सगलीं पाद्र मान्यवंत आग्नेलाच्या देखीन एकचारान जियोंक मिसावांत आनी सौभागिलीपणांत वाडत वचूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बाप्पा सुपूर्णायेन एक, तशींच तिवूय सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तुवांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक
तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी इस्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कोर्सा आनी बरो जीवन मला वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सर्वोनारा आमची सर्व बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बळवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भुन्याची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सेमेस्तांक तुजें पुरसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सेमेस्तांची ह्या मिसाक आयल्ल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची मागीर सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमुता, मानेवंत पाद आग्नेल, भाग्यवंत जुजे वाज आनी सोड काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान देवाच्या मिसावांत आमी सदांच उर्बेन फुडें सरूंक आमकां बळ ह्या जेवणांतल्यान जेजूच्या मेळूंक आतां आमी जेजूनूच शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतुली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोठान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची कापलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमची कापलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळयात हो तो जेजू क्रिस्त. आमकां तो एकचारान जिवंक ह्या जेवणांतल्यान आमकां बळ दिता. ह्या बळांतल्यान आमकां सोहो बागेलीपण चलोवंक अदीक उर्बा दिता आनी ताचे मिसांव आमच्या समाजांत शिंपडावंक तो आमकां ह्या जेवणांतल्यान सगलो धीर बळ दिता. आमची पातकां तो बक्षिता. ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sama
बावार्थान जेजूक आमी काळजान शेवला. घडीभर आमचे दोळे बंद करून गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या सोडवणीच्या संस्कारा वरवीं खरो बाबार्थ संवसारांत वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणे आनी वावर, कोश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल भवमिनो व्हडा बावार्थान भोक्तीन आनी बरवंशान भरून हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेतलो आनी आमचे काळजाचे ओत्रे दोनया देवाक उबारले. तुमी केलेली मागणी मानिवोत आगल्या वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. हे मिसांत वांटो घेतल्या पणजेच्या लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन फिरगोस्करांक, तशेंच तांचो पाद विगार फादर वॉल्टर डिसा, पाद कोर फादर बेन्सन कुलासो आनी डिकन रँडल डिसुजा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानिवोत आग्नेलाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर तांच्या वावराचेर आमी मागता. बराबरूच हाजीर आशिल्ले बोगमोळो सेंट कॉझमियान दामो फिरगोजीचो पाद विगार फादर तिओ फेर्नांदीस ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानिवोत आग्नेलाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी मागता. कांय कळोवण्यो. पिडेस्तांचे मागणें 2 मिसां उपरांत इगोजेन जातलें. एक नवी ऑडियो CD पाद आग्नेल आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. ती बँड स्टँडान विक्रेक मेळटा. आमचे पिलारचे संस्थेचे पाद्री जातल्यांक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बारीक म्हायती बसस डेस्क ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी बँड स्टँडान आनी पुस्तक शाळांत विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराचे 17 सकाळीं 10 वाजता किरीत मीस पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक. मिसा पयलीं कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार जाणटे तशेंच पिडींक आमी हांगासर तांकां कुमसाराचो साक्रामेंत दितले. तांकां तुमी बेगीन हाडचें. तुमची जाणटी तुमी घेवन येता तेन्ना तुमचें मोटर पेंडोलाच्या फुडल्यान तुमकां हाडूंक आमी त्या दिसाक सोंपेपण दितले. तशेंच व्हील चॅराची सुविधा आसतली. मिसा उपरांत पवित्र संस्काराक बुजोवन तशेंच पवित्र तेलाची मागणी आसतली. वाक्को सेवा धर्म दोनपारची 12 पर्यंत सोंपतलो. नोव्हेंबराचे 17 नायट विजील आसतलें हांगासर मानिवोत आग्नेलच्या सांत करणा पासत मागूंक सुरू जातलें रातची 9 वाजता, सोंपतलें दुसऱ्या दिसाक सकाळची 5 वाजता. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमच्यांनी दिवंक येता. आदींच फुडें दोनूय देवाचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमचे फामिलीचेर आनी तुमच्या वावर धंद्याचेर आमी मागता. मोगाल भवमिनो मानिवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान ओदी करून आमचे पिडीन जेन्ना आमी उलो मारता मानिवोत आग्नेल देवा कडेन मागून जायतें बरेंपण आमकां फावो करता. आयज मावरा कुंकोलितान रावता UK आमकां अशें कळीत करूंक लायता. आमी 2003 वर्साक लग्न जाल्लीं. एका वर्सा उपरांत आमकां दोतोरान उदेशीं घुमून आयलें की आमकां भुरगें जावचें ना आनी ट्रातामेंट करचो पडटलो म्हूण. आमी दोतोराचो ट्रातामेंट सुरू केलो. 1 म्हयन्या उपरांत आमकां घुमून आयलें की ट्रातामेंट फेल जालो
आनीक एक पावटी आमी तोच ट्रातामेंत करूंक येवजिलें, पूण ट्रातामेंत सुरू करचे आदीं म्हज्या घरकारान आपल्या बोल्सांत आशिल्लें मानेवंत आग्नेलाचें मातयेचें पॅकेट उक्तें करून माती खाली, आनी त्याच म्हयन्याक हांव गोरबेस जालीं आनी म्हाका ट्विन्स जोवडी चेडो आनी चेडूं जल्मलें. आनीक 4 वर्सां उपरांत हांव परत गोरबेस जालीं आनी म्हाका आनीक एक भुरगो जल्मलो. आनी अजाप म्हणल्यार आनीक 4 वर्सांनी म्हाका आनीक एक चेडो जल्मलो. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन म्हाका 4 भुरग्यांचें देणें फावो जालें. मानेवंत आग्नेलाक हांव दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां. हो फावोर पुरगोट करूंक वेळ जालो म्हूण हांव माफी मागतां. मोगाल भौमिनो हो आमचे भयणीचो भावार्थ, आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा, आमचे सोरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मान्यवंत आग्नेल, तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितान बागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक बागेवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणी उद्देशी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटात. देवाचे व्हड उपकार.